गुड आफ्टरनून. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर गुड आफ्टरनून हेकाच लागून की दनपार जाली ऑलमोस्ट. आय थिंक एक जावन गेले दिसता. सो तेकाच लागून गुड आफ्टरनून तुमकां सगळ्यांक. आयज न्ही मोस्टली म्हाज्या वांगडा अशेंच जाता की विडियोज आसा पळय तो असो बेगीन बी स्टार्ट करपाक जायत ना. घरातली कामां हे ते करून मदीं मदीं भायले हें सगळें. सो तेय मदीं रडटा धर आनी हे ते करून. सो तितूंकूच जो आसा पळय सकाळचो आदेस न्ही असोच वता. सगळो काळो येता व्हिडियो. ओके, सकाळचो आदेस जो आसा पळय न्हू तो असो करून हितूनच वता. मागीर कांय जें आसा पळय तें करपाकूच मेळना. सो आतां जस्ट रांदून बी सगळें करून जें आसा पळय फ्री जालां. शावर बी सगळो घेतलो आनीक म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. हो येतलो आतां जेवपाक, सो हेका वचपाक जाय. सो हो ना, हो गेला सकाळ फुडेंच भायर आपल्या कामाक लागून. येतलो आतां जेवपाक आनी जेवन जो आसा पळय तो मागीर परत वतलो. सो ताका लागून म्हटलें जेवण जें आसा पळय तें बेगीन करून दवरुया अशें म्हणून. ताणें कॉल केल्लो आतां जस्ट की येता आपूण पावपाक केलें, एक 10 मिनटान पावतलें अशें म्हणून. 10 न्ही 15 मिनटान पावतलो म्हणटालो. सो ताका लागून म्हटलें करून दवरुया अशें म्हणून. आनी आयज स्पेशल अशें कांय ना, वॅज न्ही आयज. आनी गरमी इतली आतां कितें तें रोस बीस करपाक जें आसा पळय न्हू मनूच येयना खावपाचें सोडा, मनूच येयना करपाचें. भायर पेत मस्त असो वारो सुटला. ह्या दिसांक न्ही बरो दिसभर वारो मारता, असोच बरो वारो सुट्टा. सो वारो सुटला स्टील म्हाका स्वेटींग कशें जाता पळय, गरमी जाता. सो आतां रांदून बिनून जें आसा पळय सगळें घेतलें. आनीक बाय न्हिदला जस्ट आतांच न्हिदयला ताका. न्हिदयलें आनी बेगीन रांदून घेतलें. आयज आमगेर जेवणाक मटर पुलाव केला आनी मटर पनीर केला. मटर पुलाव आनी मटर पनीर. सो ह्या दिसांक फ्रेश येता न्ही. पयर हांवें बागायतारांतल्यान हाडलेलें 1 किलो सुमार मटर. सो तेंच सगळें आशिल्लें फ्रेश आसतना करया अशें म्हटलें. आनी तेंच केलें, दाखयता तुमकां भितर. बायेक न्ही भितर घातला. सो हुतू ताका हांगा घातलेलें खेळपाक लागून. तर तेजो तें हें हांगासर अशेंच आसा तें बी आनी काडपाक म्हाका टायमूच मेळूना. तें न्हिदलां म्हणून बेगीन रांदपाक गेलें. आनीक आयचें स्पेशल जेवण दाखयता तुमकां. स्पेशल इन सेन्स अशें लायट अशें जेवण केलां. पळयात हांगासर मटर पुलाव केला बटाट घालून. म्हाका न्ही बटाट घालून जें आसा पळय तें लायक अशें करून. हांव न्ही उबो कांदो घालता. पळयात हांगासर तुमकां दिसता आसतलो, एकाच कितलो लागला पळय. असो करून न्ही हांव उबो कांदो घालता आनीक बटाट घालता. म्हाका लायक जिरा रायस कसो केलो न्ही हांव थोडोसो बटाट घालता. हो खायना जिरा रायस बीन, ताका लागून मोस्टली करपाक वचना. तर मटर पुलाव केला बटाट घालून. हांगासर बरो वास येता. सो हो जेवपा येवपाचो जालो ताका लागून केलो पयलींच. नाजाल्यार मागीर तो थंड जालो की बरो जायना. आनी आतां जस्ट गॅस बंद केला. आनी हें हांगासर मटर पनीर. आतां मटराचो सिजन न्ही, सो सगळें हाका मटर तर हांव हाडलेलो आशिल्लो घालून करया म्हणून. मागीर तो दवरून खावचे परस आतांच फ्रेश खाल्यार बरें लागता न्ही ताका लागून. सो पनीर एक्चुली हांव बेश्टो पनीर करपाचें आशिल्लें नॉर्मल. हो म्हणपाक लागलो मटर घाल आनी कर अशें म्हणून, मटर पनीर. ओके, सो आनी हें हांगासर बाकीचें सगळें संवसार. दूद तापोवन दवरला, पिवपाचें उदक, शीत केल्लें. आनीक ही भाजी आशिल्ली वालाची ती काडल्या. हो खावचो ना, म्हाकाच खावपाक पडटली. आनी थोडेशें न्ही तर धंय पळयात. सो तें धंय आसा थोडेशें तें आयज खावन सोंपोवपाचें. ओके, इतलेंच सगळें जें आसा पळय तें. आयज जेवणाक कांय ना, मटर पनीर आनी मटर पुलाव आनी धंय. ओके, सो इतलेंच सगळें. तर आतां हो येतगीर आमी जेवन घेता. बाय हे पळयात भितर न्हिदला, रुमाचें दार उक्तेंच दवरलां. आयको येयना आनी मागीर रडलें बी जाल्यार ताका लागून. आनी हें काडून घेता आनी मातशें हांव 2 मिनटां बसता. गरमी जाता सारकी. सो हें पयलीं काडून घेता. उठलें जाल्यार मागीर परत कांय करपाक दिवचें ना ताका लागून. ह्या दिसांक न्ही वारो जो आसा पळय न्हू तो बरो सुट्टा. सकाळीं बी वारो मारता, कालय बी असो करून बरो वारो मारतालो. भायर बसलें न्ही बरें अशें थंड असो वारो मारता, बरें दिसता. आनी भितर असली गरमी जाता. म्हणजे कपडे बी सुकले रोखडे सुकून येता कपडे बीन जे आसा पळय न्हू ते. तर आयलो हो आयलो आनीक आमी जेवन बी घेतलें. आनी आतां आसा भितर. पळय वॉटरमेलन कट केला तें खाता. आनी तेजेच वांगडा बाय जे आसा पळय न्ही तेवूय बी उठला. तारक मेहता चलता फाटल्यान. सो बाय उठला
आनी भितर आसा आतां हांव भितर गेल्लें न्ही सो हेणें न्हिदयलें ताका आतांच मातशें धुपटू 5 मिनटां बी न्हिदोना उठला आनी तें म्हाका हांसोन दाखयता हांवें म्हणलें उठला मुगो आतां खेळ एकल्याच अशें म्हाका काम आसा अशें म्हटल्यार हांव भायर येयलें रडना न्ही रे आवाज येवना न्ही न्हिदले काय परत हांसोन दाखयतालो म्हाका हांवें मातशें न्हिदोवपाची ट्राय केल्ली अशें धपटून न्हिदना जाल्यार आसूं म्हटलें सो उदोळच्यान हांवें 2-3दां न्हिदयलें ताका अशेंच करता उठ्ठा 15-15 मिनटांनी 10 मिनटांनी अशें उठ्ठा मदीं मनाक मारलें न्हू बरें वरभर बी न्हिदता नाजाल्यार दीसभर न्हीद तसलीच तेजी उठ्ठा परत उठ्ठा 15 मिनटांनी 10 मिनटां सारकें न्हिदत ना ह्या दीस म्हळ्यार ह्या तेंपा आतां जाल्यार म्हयनोभर सुमार अशेंच करता सो न्हिदच सारकी अशी मॅच्युअर जायना तेजी सो हो बसला हांगासर दाखयता तुमकां ओके तो फोन कट जालो थंय तरी पूण कानाकच लावन आसा हांवें हांगासर वॉटरमेलन कट केला इतलेशें कट केला कितले ते अर्दे 1/4 कट केला केस बी कितें तुजे सो आमकां न्ही वॉटरमेलन दिल्लें दाखयता तुमकां आसा भायर दवरला दाखयता सो हें पळयात हांगासर आमकां न्ही वॉटरमेलन दिल्लें आमी हाडूना सो तुमकां खबर आसा न्ही आमच्या हांगासर वॉटरमेलन जें आसा पळय तें रोयतात न्ही करतात म्हळ्यार रोयतात म्हणटा करतात म्हणटा पळय तशें रोयता न्ही वॉटरमेलन हें करून काडटात फार्मींग करता वॉटरमेलनाचें सो तेणें आमकां कितले मोट्टे दिल्ले पळयात सो हेणें 1/4 कट केला स्टील आतां इतलें सगळें उरलां आमच्या हांगासर न्ही वॉटरमेलनाचे मळे अशें आसता म्हळ्यार करता 2 सिजन करता रे काय एकूच सिजन 2 सिजन करता वॉटरमेलनाचे काय एक सगळे जाण 2 करतात 2 सिजन करता थोडे जाण 2 सिजन करता थोडे जाण एकूच सिजन करता सो ह्या आतां मोस्टली न्ही हो सिजन जो आसता पळय तेन्ना सगळीं जाण करता आनी पावसा टायमार अशे थोडे जाण कोणी चुकोन करता सो न्ही तेन्ना आमकां वॉटरमेलन मेळना आतां न्ही खूब जाण करता न्ही अशें करून वॉटरमेलन आमकां मेळटा अशें करून बरें दिता आतां अशें मागपाक वचपाक पडना जाल्यार अशें करून हाडपाक वचपाक पडना दिता खूब जाण अशें करता ते वळखीचे बी आसता न्हू ते हेणें एका पयर कोणें फोन केल्लो वचूच ना 2 दीस यो म्हणून मागीर पयर तिसऱ्यांदा फोन केल्लो मागीर गेलो हो मागीर बरें जायना न्ही लोक व्हर म्हणटा अशें इन्सल्ट केल्या पासून हांव घेवन येयलो 2 बरें दिसना लोकांले अशें करून हाडपाक फुकट दितात आं पयशांनी बीन न्ही सो ते मागीर फुकट हाडून खावपाक बरें दिसना न्ही ताका लागून हो वचून आशिल्लो पडटा मागीर आसूं म्हटलें हाड म्हटलें पळय करून कितले मोटे पळय 2 अशें मोट्टी दिल्ली आनीकूय व्हर म्हणटालो खंय काय हेणें म्हटलें काय नाका पुरो 2च अशें म्हणून कोण खातली तिका म्हणून सो ती वॉटरमेलन आयज कट केला पयर हाडलेलें हेणें आतां 2-3 दीस जाले तिसरे दिसा आयज कट केला सो कशें आसा काय खबर ना पळोवपाक तरी बरें दिसता पळय हेच जर मार्केटान हाडपाक गेलें न्ही जाल्यार कांय न्ही म्हणून हेजे 200 रुपया तरी आसतले न्ही रे म्हळ्यार पळया तुमी म्हाज्या हातीच्यावन व्हडलें आसा इतलें व्हडलें आसा हेणें कट केला आनी हें पळय बाय खेळटा एकलेस कितें करता आपले भशेन माथ्या वयल्यान घेतला न्ही माथ्या वयल्यान घेतला न्ही बरें आसा गोड आसा दाखय केदो पीस दिला पळय दी म्हटलेल्या भामट्या भशेन आतां नाका आतां हो दिलो मरे बेस्ट आहा न्ही कितें म्हणटा तेका साकरीचें म्हणटा पळय तसली ती आनी अशें करून न्ही वॉटरमेलन जें आसता पळय न्हू तें अशें करून सरसरीत अशें आसता पळय रव्या टायप ती बरी आसता आनी जी स्मूथ आसता पळय टमाटा भशेन ती बरी आसना ही बरी आसा 250-500 रुपयांचे फायदो केलो तर तुवें आनी वर म्हणटा हाडून कित्याक ती कोणी व्हरून खावं आमगे कोण खाता 2च सोंपपा जाय ते न्हू थोडी खाली आनी बरें लागता मागीर चड असलें की खायन बी दिसना बरें आसा वॉटरमेलन गोड बीन आसा आमी खावन घेता बायक पळयता बाय उठला आतां जर 1-2 मिनटां वचूना न्ही तेजे फुड्यान पिरपिरपाक लागतलें म्हळ्यार रडटलें आवाज करतलें सो वता ताका बी भायर हाडटा आनी मेळटा तुमकां मागीर थोड्या टायमार 5:30 जावपाक येयली सांजची कुलर लायला गरमी जाता म्हणून आनी हांव पळयात हांगासर म्हाजी आईची फोटोशुटाची तयारी जी आसा पळय न्हू ती चालू आसा सो हांगासर हांवें बारीकशी एक थीम घेवन न्ही फोटोशुटाचो सेटअप जो आसा पळय तो रेडी केला सो हांगासर हो किचन गॅस स्टोव
मागीर हे सगळे किचनाचे आयटम्स आणि म्हाजे कडेन न्ही सुपाचे बावल हे हांगासर. सो असले बावल आसा 3 टायपाचे. सो तेजेर जे स्पून येता पळय तेजे हांवें 5 नंबर केला. एक्चुली न्ही हांव ते कटोरी म्हळ्यार सूप बावल जे आसा पळय तेतून करपाचें आशिल्लें पूण खूब व्हड जाता आनी म्हाजे हे कपड्याची लेंथ जी आसा पळय ती कमी आसा. ताका लागून सिंगल विडताचो हो कपडो, ताका लागून हांवें बारीक केला. आनी हांगासर थोडीशी भाजी आनी सिजनाची तोरां, तन्नी तोरां आनी हे लाटफळे आनी बाय भितर आड्डता. कितें जालें रे? सो बायेक न्ही रेडी करता, ताका न्हीद येता, तें लागला रडपाक. आनी म्हाजो हो सगळो पसारो पळय हांगासर 5 नंबर बी करून पळयला हांवें, जायना कसोच. सो हे असले म्हाजे कडेन प्लास्टीक बावल हे. हय जाली म्हाजी तयारी. सो पयलीं बाय न्हिदता, पयलीं हें सगळें करून घेता. सगळें हांगासर पसारो जो आसा पळय तो असो ह्या रितीन काडून पडला. मागीर दाखयता तुमकां सगळें. कांयच करपाक टायमूच मेळना. सो फोटोज पयलीं काडून घेता. हांव पळय आतां आमचो हांगासर फोटोशूट सेटअप सगळें वाडलें. 5 नंबर बी हालोवन उडयलो सगळो. फायनली फोटोशूट जो आसा पळय ना तो केलो. जाला फोटोशूट जो आसा पळय तो करून. आनी इतली गरमी, इतली स्वेटींग तुमकां सांगता. सामकी गरमी जावपा लागली, कशेंच जायना. फायनली केलो. इतलें सगळें करता म्हणटा आनी घामान सामकें हांव बुडोन गेलें, नाका जालें सामकें. सो जालें फायनली ह्या म्हयन्याचो म्हळ्यार 5th मंथाचो फोटोशूट जो आसा पळय तो. एक्चुली न्ही ताका 5 months अजून कंप्लीट जावना, 5वो म्हयनो चलता तेजो. पण म्हटलं टायम मेळटा तसो करून घेवया अशें म्हणून. मागीर एकदां उरलें की ना तसोच उरता आनी मागीर तें अशें करून पोस्टपोन जायत रावता. आनी खूब दीस जाले अशें करून आयज करया फाल्यां करया, आतां नाका मागीर नाका करीत आशिल्ली. सो म्हटलें चला आयज फायनली करून घेवया अशें म्हणून. सो केलें आनी ताका येता आतां न्हीद. हो घेवन गेला ताका भितर. हांवें म्हटलें तूं व्हर ताका, मागीर चेंज बी कर कपडे बीन तेजे. सो हांव मागीर येता न्हिदोवपाक अशें म्हणून. ताका मातशी फीड बी घालपाक जाय न्हिदयतलें जाल्यार. सो ताका आतां न्हिदयता. आनीक तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तोवूय बी हांगासरूच एंड करून घेता. आयज म्हजो मेजर काम आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका मेन काम जें आसा पळय तें करपाचें आशिल्लें म्हळ्यार फोटोशूट. सो आयज हांवें सकाळीं उठला तेन्नाच डिसायड करून घेतलेलें की ना एनी हांव आयच्या दिसाक फोटोशूट करतलेंच अशें म्हणून कितेंय जावं. आनी आयज कंप्लीट केलें बीन. एकदां फोटोशूट कंप्लीट केलो न्हू मागीर एक हेडेक असो वता. मागीर आतां पळयात 6 म्हयने जाले की ना, एक 15 दीस जाले 6 म्हयन्याचे की मागीर तेजे बद्दल चिंतपाचें अशें. सो एक्चुली हो जो थीम आसा पळय न्हू तो म्हाज्या मायंडान नाशिल्लो, किचन थीम. सो होळी म्हाजो असो होळी करपाचें आशिल्लें, ना जाल्यार गुडीपाडव्याची थीम घेवन करपाचें आशिल्लें. बट हो म्हणपाक लागलो ते कलर्स बिलर्स घेवन ताका आनी तें नाका अशें म्हणून. सो मागीर गुडीपाडव्याचें करया म्हटल्यार म्हाजे कडेन न्ही ट्रेडिशनल ड्रेस जो आसा पळय तो नाशिल्लो. आनी हांवें ऑर्डर बी केल्लो पयर फाटल्या दिसा एक आयल्लो बी म्हाजो. सो तो म्हाका लायक जावना. मातसो मटेरियल जें आसा पळय तें खरखरीत अशें आशिल्लें. सो त्या भुरग्यांक तितलें हें जायना न्ही, लागता बिकता मागीर ती चिडचिड करता बीन अशें म्हणून रिटर्न केलो. आनी तो परत दुसरो मागोवन तो वेट करपाक इतलो म्हाका पाशस बी नाशिल्लें. म्हणून म्हटलें चल कशें जावं आनी एक कसली थीम घेवन करया अशें म्हटलें आनी केलें. बाईचे कपडे स्टँड हाडला भितर. सो आतां ते सगळे कपडे बिपडे काडून घेता. सगळे बाकीची जी कितें घरांतलीं कामां आसा पळय ती आटोपन घेता. आनी तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तोवूय बी हांगासरूच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.